कोण तो मिनिनो कोण ते सांग. Fernandes Fernandes. So he's the account holder and shareholder of Madgaon Urban Bank Benali. Also he is the attorney of Kumdar, Simon Barreto, आणि त्याचे कुर्तोनी he is looking after Kumdar. He is the attorney. आणि आमचे कुमदाचे थिंगा सुमार 84 crore lakhs आणि प्लस आमचे एफडीज आणि कितें आसा थिंगा तो आमचो जॉन वेगस फ्रॉम गोवा वेला तो त्या ब्रांचाक रिप्रेझेंट करता तेचे भायलेचे अरावंड 30 lakhs थिंगासर आसा. आणि तुमी म्हाका वता आमी विजिओ स्टार्ट दिना आमी रीट पेटिशन फायल केल्लें आसा. सो आयज आमी इम्प्रेस घेतला हिंगा आमी कोर्टाचें कितें उलोवपाक घेवंक ना. द मॅटर इज सब जुडिस बट फॉर इन्फॉर्मेशन तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की प्रेसाक की कोर्टाचें हियरींग इज ऑन द 3rd आनीक 3rd ऑफ दीस मंथ आनीक इट इज ऑन 3rd टू टेक रिप्लाय फ्रॉम RBI. आयज पयले सुवातेर हांव हांगासर प्रेस घेवपाचें कारण म्हणल्यार आमचे असेंब्लींत जे कॉलिंग एटेन्शन घातलेलें तेच्या वयर हांव उलोवंक सोदतां. जे कॉलिंग एटेन्शन बाब रेजिनॉल्डान घातलेलें दॅट कॉलिंग एटेन्शन वॉज फॉर दोज 40 MLAs. बट आयज हांवूय एक कॉलिंग एटेन्शन घालतां हेंय तुमी समजात की दीस इज ऑल्सो वन टायप ऑफ कॉलिंग एटेन्शन. हांव हें कॉलिंग एटेन्शन आमचे 40 members of legislative assembly आसा तेंगा calling attention for the people of Goa, calling attention for the people who are holding accounts and to those shareholders and to the directors. हे म्हजें calling attention. पयले सुवातेर काळजांत देव बरें करूं म्हणटा बाब रेजिनाल्डाक ताणें calling attention मूव केलें म्हूण तेच पयलीं बाब चर्चिल आलेमांव आनीक आमचो बाब टोनी आनी फ्रांसीस सिल्वेरा ताका सपोर्ट केलो. बट जे कॉलिंग एटेन्शन जावपाक जाय आशिल्लें बिकॉज आमी जे पेटिशन मडगांव उर्बाराक फायल केल्लें दॅट कॉपी वॉज गिवन इवन टू CM एंड कन्सर्न MLAs. सो कॉलिंग एटेन्शन जावपाक जाय आसलें ऑन MUCB बट जावं म्हणून ते विजनरीजाचेर घेतलें आनी ऑन दॅट पॉयंट आमचो MLA कुर्तोरीचो तो उलयलो चेचिल्लो बरो उलयलो. आनीक बाब गोविंद गावडेन बरो रिप्लाय दिला तेजे वयर. आनीक जेन्ना ताणें रिप्लाय दिला आय डोंट एग्री टू द सडन रिप्लायज ही गेव. ना पयले सुवातेर हांव सांगूंक सोदतां बाब गोविंद गावडेक ताचो रिप्लाय वॉज व्हेरी गुड एंड ही सेड दॅट आतां एमेंडमेंट करपाक करता. आय डोंट नो वॉट वील बी द एमेंडमेंट बट एमेंडमेंट तुमी कितें करूंक सोदता टू गेट मोर पावर्स टू RCS. एट द सेम टायम तुवें म्हणलां की मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक त्या इश्यूआक आपण हात लावंक सोदना बिकॉज इट कम्स अंडर RBI. बट हांव तुका सांगूंक सोदतां दॅट मे बी इट इज मॉनिटर्ड बाय RBI बट खंय ना खंय तरी RCSची गरज आसता. एवरी इयर दीस ऑडिट इज डन बाय RCS. सो RCS म्हणल्यार कोण? RCS इज गव्हर्मेंट. सो हांव विचारूंक सोदतां जेन्ना तुवें म्हणलां की शेअर होल्डरांनी मिटिंगी घेवचें शेअर होल्डरांची ताणें तेंचें कितें पळय बँकान चलता तें जाणा जावंक जाय आनी तेन्नाच ताणें डेपॉजीट करूंक जाय. आमी जे पयशे डेपॉजीट करता ते आमी विश्वासान आमी शेअर होल्डर म्हणून आमी ते बँकान घालता आनीक ते बँकान घातल्या उपरांत आमी विश्वास करता की आमचो पयसो जो जमनीकाक वता त्या पयशांचो आमकां इंट्रस्ट मेळटा आसतलो म्हणून. आतां जायती रिस्ट्रिक्शन्स बँकाचेर येतात आमकां कोण इन्फॉर्मेशन दिना. वी डोंट गेट एनी इन्फॉर्मेशन एंड इवन when we ask with the MD and all they say this information cannot be shared with the shareholders. हे भाशेन जायते जाल्लें आसा. आनी बाब गोविंद गावडे हांव हेंवूय सांगूंक सोदतां की जेन्ना बँकाची AGM जाता तेन्ना तुमी ऑडिट करतात बूक येता एवरीथींग इज कमिंग टू अस. तुमचो ऑडिटर ते AGMाक कित्याक प्रेजेंट आसना? वाय ही इज नॉट देयर? जरी तर ते 2000 हांवें म्हजे बुक्स आहा फ्रॉम 2016 टील डेट आनी ते बुका प्रमाणे
एके भाशेन चोवपाक गेल्यार इट्स ऑल फॉर्जरी. द मिसडीड्स ऑफ द BOD is not reflecting there. In 2016, 147 crores bankaकडे असता, 30 crores loss दाखयता. After 6 years, they say 63 crores loss. And the recovery दाखयता 87 crores. 87 crores ते घेतल्या म्हणटा. So where is the bank in loss? I can't see the bank is in loss. But तुमकां हांव सांगूंक सोदता, तुमकां दिसता की we don't know anything about this. But तुमकां सांगता, the maximum rebate is given as per the whims and fancies of the BOD. Write off केल्ले आहा लोन, कोणाचे तुम्ही लोन रायट ऑफ as per the तुम्ही लिगली करूंक ना. सो RCS जेन्ना RCSाचे परमिशन दिल्लें आसा मडगांव अर्बन बँकाक, हांव आज कित्याक उलयता, म्हाका एक लेटर आयचे फ्रॉम मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बँक, आनी ते लेटरीन लास्ट पॉयंट तेणी बरयला that as per the RCS direction they cannot give the information of the bank. जरी तर this is governed looked after by RCS, जाल्यार मिनिस्टर कितकोन म्हणटा that it is monitored only by RBI आनी हेका आमच्यान हात लावपाक जायना. This is not correct. घडये तुका खबर ना आसतली जाल्यार तूं हेचेर इन्क्वायरी बसय आनी तुका कळटलें. दोग जाण आमचे एक्स नॅशनलायज बँकांतले मनीस घे, CA घे आनी ते चॅक कोर what has been done in this bank. सो हे भाशेन हे बँकाचे कार्यक्रम हे भाशेन जो चलता, हे पयशे लोकांचे. आतां जेन्ना चर्चिल आलेमा उलयलो तेन्ना चर्चिलान एक पॉयंट केलो की पयशे गरीब गोंयकारांचे, डायरेक्टर गोंयकार, पयशे कोणे घाले, आडोयेन काय म्हणलें ताणें. एके भाशे आडोय म्हणल्यार आमगे भाशे वाळटी. ओ ते पयशे उबोन गेले, खूंय गेले पयशे, 63 crores खूंय गेले, हें तेणें ते क्वेश्चन विचारलो. सो मुगेलो रिक्वेस्ट सीएमा कडेन आनी बाब गोविंद गावडे कडेन, ह्या तुमच्या ती आहा हे गोंयकारांक गेले पयशे सांबाळपाक. आनी मुगेलो आनी आमगे सगळे लोकांक अरावंड 377 सिग्नेचर मागलेले मुखाडे पेटिशनाक. सो बेस्ड ऑन दॅट आनी लोक मुखार येतलो, आनी लोकूय येतलो, रस्त्यार येतलो, कित्याक हे गरीब लोकांचे पयशे. आनी तुमी जरी तर आतां तुमी विजनरीचोच पॉयंट घेतला, विजनरीचेर एक्शनूय जाला, तेय आमचे गोंयकार भाव. वी आर नॉट सेइंग डोंट गिव द मनी. आमी गोंयकार, आमचे पयशे खूंय गेल्यात, जरी तर तुमकडे आमचे पयशे दिवपाक जायना, सेट इन्क्वायरी. एनफोर्समेंट डायरेक्टर इज देट. मनी लॉन्ड्रिंग केस म्हूण तेका हें करपाक जाता. एक आनी एक खबर सांगता, नवान प्रभुदेसाय इज देट. एक प्रभुदेसाय म्हणटा जेणें लोन घेतिल्लो अरावंड 9 lakhs, आनी जेन्ना तेका तो पेमेंट तेजो करपाक येयलो, ही वॉज गिवन फूल रिबेट ऑफ 16 lakhs, फूल रिबेट. आनी हांव कितें ऑफ द रेकॉर्ड उलयना, मुखाडे सगळे प्रूफ्स आहा. आय एम टॉकिंग विथ प्रूफ्स. एक कोल्हापूरची पार्टी, ही वॉज गिवन 40 lakhs रिबेट. कोल्हापूरची पार्टी 40 lakhs रिबेट. पयशे आमगेले, तुमी रिबेट दिता तेका, लॉस आमी भोगताय. सो हे भाशेन तेगेलें बॅड लोनिंग जाला, डबल लोनिंग. हे शॉप हिंग दवरला मडगांव अर्बनान, मडगांव मडगेज दवरला, तेच शॉपाचेर गोवावेला लोन काडला. हे भाशेन लोकांक लोन दिलो आहाय, कोण कोणाक लोन दिलो आहाय, आनी रिकवरी सारकी ना. आतां म्हजो दिस इज अ व्हेरी सेंटिमेंटल पॉयंट. हांवें सगळ्यान पयली फायल बाब दिगंबर वसंत कामत, लिडर ऑफ द ऑपोजिशन, हे कडेन दिल्ली. आनी हांवें चिंतलोलें की बाब दिगंबर कामत हो इशू पयलो घेतलो म्हणून. कित्याक लागून? हे बँक कुट्टकारांगे न्ही, हे बँक मडगांवकाराले. हिंगा 3 बँक ब्रांचीस आहाय. आनी बाब दिगंबर कामतान हे कॉलिंग अटेन्शन घातलो आनी हेजेर तो कित्याक जाल्यार आपणागे मांडावळ करतलो म्हणून हांव जाणा.
आनी जायत्यान म्हाका सांगिल्लें दिगंबर कामत तातूंत इनवॉल्व आहा बट हांवें कोणालें बिलीव करूं ना बट जेन्ना फ्रांसीस सिल्वेरा उलोवपाक लागलो तेन्ना दिगंबर कामत उबो रावन देर इज अ व्हिडिओ क्लिप गोईंग ऑन उबो रावन तो उलोवपाक लागलो की सिल्वेरा बाब विजयनरी उलय म्हूण तो इशू ना म्हूण मडगांव उर्बानाचो अरे दुसऱ्यांनी मडगांव उर्बानाचेर उलयले आनी तूं मडगांवचो जायन मडगांवचो MLA जायन लिडर ऑफ द ऑपोजिशन जायन तूं हो मडगांवचो इशू घेयना दॅट मिन्स आज म्हाका दिसता दॅट यू आर इनवॉल्व समवेअर ऑर द अदर आनी आमी गोंयकार जाणा की तूं प्रूफ करपी मनीस न्ही तूं प्रूफ सगळे वायट वॉश करून उडोवपाचो बट हिंगा तुका बोगसोणें आसपाना कित्याक हे गरिबाचे पयशे आमी जाणा लुईस बाजारान तूं किसको सुणलो चर्चिल भितर पडलो तूं सुणलो 35,000 स्कॅमाचेर कितें केलें तें आमकां खबर आहा तुगेली प्रॉपर्टी अटॅच केलो आहा हेंय आमी जाणाय बट तरी पूण एक आस तुजे दोन आमी तुकोडे फायल दिल्ली आमची तुजी गरज ना we'll ask the court we'll fight in the court we'll fight till our last breath for money बट एक रिप्रेझेंटेटिव्ह तूं मडगांवचो आनी हे तूं बँकांचे सगळे जाणा आनी हे बँकान जे मिसडीड्स जाल्ले आसा ते तूं CM आसतो जाल्यार 2007 to 2012 तूं CM हे सगळे पडे जाला तेन्ना तूं इनवॉल्व आहा हेचो मायनिंगाक लोन दिवपाक आनी कितें करपाक आरामाका नागले सगळे तुवें सांगपाक तूं आहा हिचो मुखाडे आनी एक लेटर आहा I got this letter from RBI. RBI letter on 20th of January. RBI no January 2021 20th January 2020 हांवें एक पेटिशन फायल केल्लें RBI कडेन regarding the plight of the people of Kurtori, Makatana and आमचे surrounding people who are having accounts in Madgaon Urban Cooperative Bank. And ही letter हांवें केल्ली September 9th. आमी त्रासान पडलेले आहा. But the reply is coming on 20th of Jan. की तेणी म्हजी file they have sent it to Bombay and after getting all the information we are going to revert back to me. They are going to revert back to me. This September and Delhi file तुम्ही January नाका reply दिता when we go to court आम्ही कोर्टान गेल्या उपरांत तुम्ही reply दिता that means तुम्ही येनो कितें जाल्यार भितर आहा why you had not taken action when this file was given to you why now when we go to court आता कित्याक गेली तुम्ही this is the question this is a big question mark so हेतू RBI involve आहा हांव नको RCS इन्वॉल्व आसूंक जाय कित्याक RCS जे अकाउंट्स आमचे ऑडिटिंग करता एवरी इयर दॅट इज ऑडिटेड आनी बोर्ड मारिता 2018 एक मनीस थिंगा बोर्ड मारतालो गिव दिस केस टू CBI म्हणून गिव दिस केस टू एनफोर्समेंट डायरेक्टर म्हणून बट ते जावंक ना वाय आनी आज तुमकां क्लियरली सांगता देर इज नथिंग पॉलिटिकल हियर दिगंबर वांट टू हेल्प अस ही इज मोस्ट वेलकम एनीबडी वांट टू हेल्प अस he is most welcome. This is not BJP, this is not Congress, this is not Goa Forward, this is not NCP, nor any other party. We are Goenka. Poishe Goenkara gele. Gode poishe MLA gele aspa shaktai. We don't know. But poishe am gele Goenkara le gori Goenkara le. Ani yes. I don't speak my what is the demand today? My demand is that mungelo ek demand. Maka जरी तर आमकां सरकाराच्यान पयशे दिवपाक शकना आमकां इन्क्वायरी जायी आमकां इन्क्वायरी बसयलो जायी CBI वा एनफोर्समेंट डायरेक्टर गव्हर्नमेंट शूड कम फॉरवर्ड कित्याक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आहा दॅट इज मिक्स अप ऑफ काँग्रेस एंड BJP सो डोंट टेक इनटू कन्सिडरेशन that these are 9 members are Congress of BJP think about 66,000 people don't think about 9 directors no director लागून आमकां त्रासान पडय नाका जे कोण इन्वॉल्व आहा यू सेट इन्क्वायरी आनी तेजेर तुमी एक्शन घेवचें दिस इज माय डिमांड एंड दिस इज नॉट ओनली माय डिमांड दिस इज द डिमांड ऑफ द पीपल इवन हू इज हॅविंग 1,000 रुपी इन द बँक तुमकां कितें जाता आसा आता हिंगा नवले ते भाशे मरे
न्ही उलयत ते भाशेन आपणाक हे पयशान उलयना तो म्हणजे पब्लिका पयशे तेतूं जायत लोकांचे पयशे आहाय आनी आमी कुडतरी लोकांले गोरीब लोकांचे चड आहाय गोरीब लोक आमगे कुडते एसटी आहा आमी सदांच म्हणटाय एसटी आहा ओबीसी आहा ते भाजी रोयताय ती वेजिटेबल रोवन वो कितें कोन्न आपणाक पयशे ते बँकाक घाताय तेज भायर आमगेले जोणकार आसताय कोमदादी पयशे आसताय ते कोमदादी पयशे म्हाका लिस्ट आहा कोमदादी पयशे तेन्ना भितर घाताले कित्याक मडगांव अर्बन कोऑपरेटीव बँक संडे ओपन आसतालो सदांय आनी ते इजी पॉट म्हूण आमी ते पयशे थिंग घाताले ओल्ड कमिटी आमी रेंदाल पासून ते ऑटोनी आहलो तेज फाटल्यान बाब पिमेन जालो सगळे बरो मनीस शिकलो मनीस ते पयशे घाताले तेन्ना आज चोवपाक गेले जाल्यार हांवें आतां 2 वर्सां जालीं हांव ऑटोनी आहा आज चोवपाक गेल्यार 84 lakhs हे बँक आहाय प्लस एफडी आहाय आतां 84 lakhs हे फकाण न्ही 84 lakhsक कितले जोणकार आहाय शेअर होल्डर आहाय तेका आमी जबाब कितें दिवपाचो आतां आमी चिंतिल्लें कितें बाब दिमका सपोर्ट करपाचो आनी इंटरव्यूनिंग पार्टी करपाची आनी पार्टी करून आमी तेका सपोर्ट करपाचो कित्याक हायकोर्टाक आमी दाखोवपा जाय बाबा आमी काल जनरल बॉडी जाल्या जनरल बॉडी आमी डिसिजन केलो आनी ही पार्टी करपाची आनी हायकोर्टाक दाखोवपाची ही 84 lakhs आमगेले हे मडगांव अर्बन कोऑपरेटीव बँक आहाय आनी तेच भायर आनी एफडी आहाय एफडी आतां हांवें सांगलां इस्कोलाक सांगलां त्यो काड आनी त्यो पार्टी आमी तेका दाखयतले हायकोर्टाक दाखयतले तेच भायर आमगेले कुडतरी जिमखाना आहा तेच भायर आमगेले एसोसिएशन आहा शेतकार फार्मर शेतकार तेच भायर आमी जायत्या लोकांले पयशे आहाय आनी हे लोक एफडीआय आरबीआय ते लोक आमगे लोक नेणो एसटी लोक नेणो आरबीआय म्हणून लोक बारीक लोक नेणो पूण आमी बारीक लोकांनी पयशे घायले बँकान ब्रांचान घायले पूण आज ब्रांच तांकां सांगता हिंग वच थिंग वच थिंग वच थिंग वच म्हणून पूण हे बारीक लोकांक खंय वचपाचें आनी हे काल फ्रांसीस सेल्वरान असेंब्ली ओल्ड बरो पॉयंट काडलो आनी फकाण कोताले अरे फकाण कितें कोताय तुमी आतां हे बारीक लोकांचे पयशे तुमी आमगेले 10 रुपये घेताय आनी बिझनेसमॅना तुमी 90,000 दिताय हे खूंय पयशे येयले हांव इंतात आतां मुगे प्रॉब्लेम हे तुमी आमी डिपॉझिट कोताय तेच्या भायर तुमी हाय पर्संटान तुमी तेका लोन दिताय कोणाक बार्चमॅनाक कोण मायनींग ओनराक तेका पयशे जाय जाल्यार पयशे जाय येतले म्हाका सुद्दां हे डायरेक्टर नाही ते कमिशना नाजाल्यार हेजेर इन्क्वायरी करूंक जाय तुमी लोन कितें करून दिले लोन दिता आसतना तुमी तेगे सिक्युरिटी हें जाताय सिक्युरिटी collateral. No, I would like to. सिक्युरिटी हें जाताय न्ही तें करपाचें आज पासून कोणेच येते मडगांव अर्बन कोऑपरेटीव बँक आतां हांगलो रिजायन जाला विदाउट एनी रिजन तो रिजायन जाला आनी बँकाला येवपा दिला तेणे नार्वेकाराक दिला तेणे एक जबाबदारी घेतली ना बाबा हो बँक आपण घेता हे बँकाक आपण कितें करून घेता तें कांयच रिजन सांगूना नाजाल्यार तेणे आन्सर करूंक जाय एक आमी मिटींग घेवपाक येता येना आतां फुटर चोय एसटी लोक आहा एसटी लोकांक बाबा ते कांय खबर ना दिनदार मिटींग आपयली हांवें आपयली म्हणून लोक येतात नार्वेकार मिटींग येना कित्याक येना तूं बँका ओनर बँकाचो चेअरमॅन तूं यो मरे किशोर नार्वेकार तूं यो त्या लोकांक आन्सर कर म्हाका जाल्यार मरे ते दिनीत आमगे जायत त्रास घेता पूण ते बारीक लोकांक ते कोण ना आरबीआय वा ते एनफोर्समेंट ते कांय कोण ना हांव बारीक लोकांक हेल्प करपाक वता बारीक लोकांक ते कांयच खबर ना बारीक लोकांक खबर ते पयशे जाय आतां एकशे लोकांचे चेडूं काज जाता एक चेडो काज जाता ते कितें म्हणटाय बँक हें हाड तुगेलें वेडिंग कार्ड हाड
तुगेले कितू पयशे जाताय ते सांग. अरे मुगले पयशे हांवें तुका एक्सपेंडिचर दाखोवपाचो. हांव कितें करूं म्हाका तुकोडे ना न्ही. मुगेलो डिमांड हे कोमनाचीचे पयशे तुमी दिवचे नाजाल्यार आमी हेगे हे घाताय इन्व्हेस्टिगेशन केस घाताय आनी इन्क्वायरी करची. आतां फाटीं तो कोण तो आमगेलो विजय माल्याचेर व्हडल्यो केस घाल्यो. अरे विजय माल्यान हे गोरिबांचे पयशे मडगांव अर्बन कोऑपरेटीव बँक म्हणटा गोरिबांची बँक हांव ना म्हणना. विजय माल्याचेर तेणें व्हडल्यो केस घाल्या ते भाशेन हेजेर नार्वेकाराचेर आनी हेचेर खातीर आंगलेचेर आनी तेंक पयलीं हाडे तेंक पयलीं कोर्टां हाड आनी पयलीं अरेस्ट कराय. कित्याक कोनाय तुमी गव्हर्मेंटाचे मनीसो तुमी बीजेपी मनीसो तेंक पयलीं हाडे हे गोरिबांचे पयशे हाडले ते बरें हेंक शिराक बंद न्ही. हे गोरिबांचे पयशे हे गोरिबां द्यायचे बरें. इंट्रस्ट नाका चड तुम तेगे बोलो तेच पयशे दिया बरें. पयर तेगे एक मॅनेजर दिसता बँकाचो तुमी आरबीआय वचाय ते बायले खबर ना आरबीआय म्हणून कितें ती आमकां जाता बाबा आरबीआय म्हणून कितें अरे ती बाडी येयली आपणाक पयशे बोलो ते पयशे दियाय म्हणून तेंक दिले ना तेणें. तुम्ही गेले ते पण सांगला एवढं सपोज टू मीट द डायरेक्टर म्हणून किती झाला मिटर डायरेक्टर मेळपा वचपाक लागले तुम्ही हय आमी जे रिप्रेझेंटेशन केल्ले डायरेक्टर हांवें फोन पासून मारलो. डायरेक्टर दे आर नॉट रेडी टू मीट अस. मागीर हांवें एमडी बोले गेले हांव गेलो एमडी बोले आनी एमडी म्हाका कितें आसय म्हाका कितें इलिगली करपा नाका. कित्याक आमगेले जेन्ना 10 तारखेर जेन्ना मिटींग जाल्ली तेतूंत घेराव करया हें करया तें करया जायत म्हणलां. बट विदाउट डुईंग एवरीथींग लिगल म्हाका इलिगली कांयच करपा नाका. सो आय वेंट टू द एमडी हांवें ताका आमचें रिप्रेझेंटेशन दिलें आनी ताका सांगिल्लें चोय दीस इज आवर रिप्रेझेंटेशन ते गरिबांनी सांगलें. आनी हांवें किशोर नार्वेकाराक फोन पासून मारलो वील सीट वील डिस्कस वॉट इज द थिंग आनी आमकां डिफॉल्टर्स लिस्ट मागलें. तें लिस्ट दिल्यार एटलिस्ट वी वील हेल्प यू आउट पयशे रिकवर जावपाक बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द बँक वी आर ऑल्सो शेअर होल्डर्स. बट दे आर नॉट रेडी टू मीट अस. ते मेळनाय. आज हांव म्हज्या पयशा लागून झगडना हांव आज सबंद म्हाका पयशा लागून एमडीने डिफॉल्टर लिस्ट दिली ना तुका ना दिलना ते दिलना आनी ते कितें करताय आरसीएस म्हणटाय ते सुदीन तो आमगेलो गोविंद गावडे म्हणटा मॉनिटर्ड बाय आरबीआय. आतां आरबीआय वो आरसीएस आमकां खबर नाका हांव घुसपलो. Actually, if you go to this Goa State Public Bank, they put the photo log also. Whoever is the defaulter, they will put the photo there also, and along with that, his name and address. Okay, but if these people are not going to give us that, it's very. So हांव तुमकां एक इन्स्टन्स सांगता. ऑन डिसेंबर 15, 2020 एक बायल फ्रॉम कुर्तोरी was diagnosed for cancer. Her name was Pascalina